हे दुसरो ऑपरेशन हेचो आहे हे कोण स्पीकर सर आमकां राम राज्य कोतमू सांगलोलें हे चोयल्यार रावण राज चला हे सगळे बेबदे हिंगा ओल्ड मॉंक मागीर तुगेले काडानी सोरो गॅम्बलिंग हे सगळे आझाद मैदानाक आतां स्पीकर सर म्हाका खात्री आहा की जो मंत्री आहा तो दोतरालो रायट हँड सेनापती कसो आख्खो भोंवता आनी ही इज व्हेरी क्लोज टू हिम सो क्रेडीट टू दॅट आतां स्पीकर सर पयले सुवातेर जे म्हाका दिसता जे हांवें दाखयलें बेजिकली यू आर नॉट नोटिफायींग दीस प्लेसीस ऑफ लोहिया मैदान आनी आझाद मैदान हे एक्सपोज कोता जे म्हाका दिसता देशभक्तीचे आनी क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ नॅशनलिझम आनी पेट्रियोटिझम आतां स्पीकर सर जे मंत्रीन म्हाका द थिंग दॅट यू हॅव गिवन मी अ रिप्लाय and this reply is based on information to be provided by Department of Home, Department of Goa Gazetteer and Historical Records. Anik tejer ami je letter ahle speaker sir representation urging government to notify Lohiya Maidan, Azad Maidan, Chieftain Memorial ani Martyrs Memorial ani Patra Devi in Asolna. Speaker sir ejer tumi answer dila ki you have no information and the government basically has not told you. Speaker sir, हांव place kota ही letter जी हांवें मुख्यमंत्रीक बरयल्ली I will place it on the table of the house. ही letter आमी जे मुख्यमंत्री बरयल्लें की on 13th February 2023 and it was addressed to the Honorable Chief Minister urging him to for restoration, refurbishment, renovation and notification of historic places. I don't know whether Chief Minister is not part of your government. Speaker sir, dusre je Chief Minister, whether you all are interested, whether the Minister is interested in protecting these sites. The site where Dr. Ram Manohar Lohia had come, Dr. Julia Menezes had come. I don't know whether the letter, this letter kabada gail jala ma khabar na ji aaye 2023 sangla. One side you all are saying you all are not aware your department. I am placing the record. Chief Minister. And Speaker sir, in 27 March 2023, now you are pointing fingers at PWD and other departments with these sites. In 2023, on 27 March, EG letter to Magaji Dilya, I'll place this also, your reply. Your reply states that places of historical importance connected to Goa Revolution, Goa Liberation Movement, Chieftain Movement, Azad Maidan, Martyrs Memorial, Patra Devi and Asolna. You reply, you say that this needs to be preserved, protected, maintained, renovated and beautified. Which or sago 23 ant. At answer pot dila tum bought PWD ani dusre eje gata. Tum change kota. Speaker sir, maka dista you all are not sensitive. Every time you cannot point fingers at any other department. ये तुमचा प्रश्न विचारा नहीं. प्रश्न विचारा नहीं. Poil supplementary चे नहीं तुमका answer दिल्ल्या सा त्या बिलाचे प्रश्न विचारा. Poil supplementary चे आता. आता या पॉइंटेड प्रश्न विचार हांवें कितें आन्सर करपाक जाय ते बाकी सगळे दिल्ले आसा ते परत हांव वाचून सांगता तुका. अरे बाबा तुगे गेल ते रिप्लाय प्रश्न विचार म्हाका बोस हांव विचारता मागीर तुगे चान्स मेळटा तूं उलय. स्पीकर सर दीस हे पड आतां हे मंत्रीन आन्सर दिला की इज कस्टडी लोहिया मैदान, आझाद मैदान, चिफ्टन मेमोरियल, कुंकोळे, मार्टियर्स मेमोरियल, दिस यू से is with local authorities like PWD and all these urban municipalities, whatever. Ada, to Khobara Lohia Maidan renovation, there was a lot of mess that was created. Statue of Dr. Ram Manohar Lohia also had gone missing. When the freedom fighters pressed the alarm button, it was found somewhere in the garage. Specifically, my first supplementary is whether PWD or urban development or any other local bodies, do they have the expertise or experience to take care of such important places? Is it not your responsibility as archaeology department to take care of places? What is your responsibility as archaeology minister, apart from roaming like what Chief Minister said? Speaker sir, are you only going to stick to what is in your rule book, or are you concerned, or is there any intention of the government to look at these places of historical importance? Speaker sir, the Honorable MLA and opposition leader is very well aware about the act what we are. Now, आमचो जो act आसा, तो act सांगता की the places of historical importance आसतले किंवा आमी जो म्हणतात
की दी गोवा एन्शंट मॉन्युमेंट अँड आर्किओलॉजिकल सायट्स अँड रिमेन्स ॲक्ट 1978 अँड रुल्स 1980 जे मॉन्युमेंट्स आसात, एन्शंट्स हे आसात, मॉन्युमेंट्स आसात, ते प्रिजर्व करपाक जाय. दॅट नीड्स टू कंप्लीट 100 years. If it is below 100 years of age, then it doesn't come under our purview. And आमी तुमकां फाटले फावटीक जे आन्सर दिल्ले, आमी आयजय आन्सर दितात, सरकार म्हणून दितात आनी हांवूय मिनिस्टर म्हणून दिता की ऑल दीज मॉन्युमेंट्स वीच आर ऑफ हिस्टोरीक इम्पॉर्टन्स, लायक आमी जेन्ना चिफ्टेन मेमोरियल म्हणटात, ह्याच सरकारान 2003 भितर आमचेच सरकार आशिल्लें त्या वेळार हाची स्थापनाय केली. आमचें सरकार परत आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून आसा तेन्ना 3 वर्सांच्या पयलीं आमी 2022 सावन हांगा मुद्दाम जावन 15 जुलयाक वचून आमी त्या स्मारकाचेर श्रद्धांजली किंवा त्या हुतात्म्याक आमी जो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय तो आमी कार्यक्रम करतात आनी सरकारा तर्फे मोठो दबाजो करून करतात. ह्या वर्साकय तूं गेल्लो पूण तूं पयलीं वचून आयलो की आपल्याक भाशण ना म्हणून. आमी भाशण करपा खातीर न्ही, लोकांक यादिस्ती खातीर आमी थंय वतात आनी आमकां अभिमान आसा की गोंयच्या स्वतंत्र लढ्यां भितर किंवा आमचे फर्स्ट आशिया खंडान भितर जो रिवोल्ट परकीय शक्ती विरोधान जाल्लो आनी जे पोर्तुगीजांनी आमचेर अत्याचार केल्ले, धर्मांतर केल्ले, इन्क्विजिशन केल्ले आनी आमचे 16 महानायक जे कुंकळीचे आशिल्ले जांणी सुरवातीक जो रिवोल्ट केल्लो तांकां ट्रिटी करपाक म्हणून वेले असोळणा किल्ल्याचेर मारले आनी तांच्या स्मरणा खातीर आमी 2003 भितर थंय स्मारक बांदलें आनी ताच्या नंतर परत एक फावटी आमी हो समारंभ सुरू केलो. आनी इतक्यातच न्हय तर मुख्यमंत्र्यांनी जेन्ना उत्तर दिलें आनी हे हिस्ट्री बुकान भितर आमचे ह्या लढवयांचे, ह्या शूरवीरांचे आमकां धडे येवपाक जाय, हिस्ट्री बुकान भितर तांचे चॅप्टर येवपाक जाय, जाणे करून आमची येणारी पिळगी आसा तांकां बरे भशेन आमचे ह्या शूरवीरांची माहिती मेळपाक जाय म्हणून केलें. आयज 9वेच्या पुस्तकां भितर आनी 11वेच्या पुस्तकां भितर आमचे तातूंत भितर धडेय आसात आनी आमी नॅशनल मेमोरियल म्हणून हातूंत भितर दिल्लीन भितर बसून मुद्दाम जावन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी थंय तांचें स्मरण करपा खातीर ह्या दिस्त आमी हें केल्लें आसा आनी वार्षिक हें जातात. मग आमकां अशें ना की ह्या सरकाराक आमचे लिबरेशन मुवमेंटा भितर जे लोकांनी हुतात्मा जाल्ले आसात त्या हुतात्म्याक ड्यू रिस्पेक्ट दिवपा खातीर आमी करतात. 2003 केल्लो तो हातूंत भितर येना, हांवें तुमकां सांगलां आनी तुमकां वेवस्थीत खबरय आसा की ही जी आसा एन्शंट मॉन्युमेंट्स आनी आर्किओलॉजिकल सायट्स ह्या कायद्यान भितर ते येना. आनी फाटले फावटी आमी सांगिल्लें की एखादे हेरिटेज पॉलिसी आयले जर जायत तातूंत भितर आमी आस्पाव करतले. आझाद मैदान जे आसा तुमी म्हणटले किंवा लोहिया मैदान म्हणटले, राम मनोहर लोहिया जेन्ना 1946 भितर आयलो आनी फर्स्ट तांणी एड्रेस केले ह्या भुंयेचेर आनी तेन्नाच्यान आमी पळयतात की लोहिया मैदान, हांव 40-42 वर्सां पयलीं ह्या लोहिया मैदानाचेर जेन्ना चौगुले कॉलेजीन वतालो तेन्ना आमी चित्रापूर बसीक ह्या स्टँडाचेर रावताले आनी आमकां तेन्ना इम्पॉर्टन्स कळनाशिल्लें कारण त्या वेळावेल्या सरकारांनी लोहिया मैदान हो धडोच आमच्या हातूंत भितर इतिहासान भितर घालिना. आमकां इतिहास शिकयलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, पूण राम मनोहर लोहियांचें योगदान आसा आमच्या पुस्तकां भितर आयलें ना. म्हणूनच आमकां आयज लोहिया मैदानाचें ह्या सरकारान जे रिनोवेशन आसा, आज पुतळो आसा तो बरे भशेन केल्लो आसा आनी हातूंत भितर आमकां आस्पाव जावपाक जाय. ह्या सगळ्या हिस्टोरिकल प्लेसाचो आमकां आझाद मैदान तुमी घेता जर जायत, आझाद मैदाना सारके जे हुतात्मा स्मारक आसा त्या प्रत्येक जे हिस्टोरिकल डे येतात त्या वेळाचेर आझाद हाजेर मैदानाचेर आमी वतात आनी तांकां ड्यू रिस्पेक्टय दितात आनी ताच्या नंतर जाता. ज्यो मातशें राव ज्यो हिस्टोरीक ज्यो हें आसात, पत्रादेवी आसा जावं बाकीचे, तुवें प्रश्न विचारले आनी 7 जाणांनी ताका प्रश्न मागलो आसा. परत उठून रावचे पयलीं म्हाका एक फावटी आयकयात, हांव ते सगळे संपूर्ण सांगता. ह्यो ज्यो प्लेसीस आसात, जे आझाद मैदान आसतले किंवा लोहिया मैदान आसतले किंवा चिफ्टेन मेमोरियल आसतले, पत्रादेवी स्मारक आसतले, हे आमच्या सरकारान भितर ताका ब्युटिफिकेशन आसतले किंवा जो दर्जो दिवपाक जाय तो आमच्या सरकारान भितर दिल्लो आसा. म्हणूनच हांव म्हणटा की जेन्ना तुमी आझाद मैदान म्हणटले, लोहिया मैदान म्हणटले, आमी लोहिया मैदानाचेर पळयताले इट इज अ प्लेस फॉर एजिटेशन. आयज आमी ह्या आमच्या कायद्याच्या आमच्या एक्टा अंडर घेतल्या नंतर ताचेर अनेक बंधनां येतली. फाल्यां सकाळी तुमी थंय वचून सरकाराक जेन्ना डेमोक्रेटीक रायट म्हणून सरकाराच्या विरोधान
स्पीकर सर एक्सप्लेन केलं ते ना हांव तुका सांगता आमी जेन्ना येतली पळय न्ही जे एजिटेशन प्लेसीस आसात ह्यो एजिटेशन प्लेसीस आसात भाषण झाले उत्तर पळय आमी कित्याक घेवपाक शकनात ते तुका हांव सांगता ते दुसऱ्या कायद्याच्या अंतर्गत हाडपाक जाय जेन्ना आमी मॉन्युमेंट्स आनी एन्शियंट म्हणून घेता पळय न्ही ह्या कायद्याच्या अंतर्गत तेन्ना ती एजिटेशन करपाक मेळचें ना ती सभा घेवपाक मेळचें ना ती एक्झिबिशन लावपाक मेळचें ना आज लोहिया मैदानाचेर आमी माटोळी नेत्रावळीचो माटोळी बाजारूय लायतात थंय आमी एक्झिबिशनाय करतात आनी थंय बाकीचे सगळे समारंभ करतात हे जेन्ना प्रोटेक्शनान भितर येतले कन्झर्वेशना भितर येतले मातसो राव रे बस हांव उत्तर दिता न्ही हांव फक्त तुजेच लेक्चर आयकुपा आयलें ना ह्या संदर्भांतल्यान संपूर्ण गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय ह्या सरकाराचें योगदान ह्या हिस्ट्री हातून भितर कितें आसा तें आमी जेन्ना पर्यंत स्वतंत्र जाले 1961 मुक्ती मेळ्ळी तेन्नाच्यान आमच्या हिस्ट्री पुस्तकां भितर हाचें नामोनिशान नासता आनी आमचें सरकार येता तेन्ना आमी ह्यो सगळ्यो भुमी आसात त्यो बरे तरेन साजरी करतात जाणे करून आमच्या भुरग्यांक आमचे जे न्यू जनरेशन आसा तांकां प्रेरणा घेवपाक मेळटा त्या खातीर आमी हे सगळे साजरे करतात अशें कांय ना आमकां पडून गेलें ना अशें ना दुसरा प्रश्न विचारत तुमचा दुसरा प्रश्न सर मंत्री नाक्के हेल्थन बरी काळजी घेता बरं त्याची तुम्ही विचारा तुमचा दुसरा प्रश्न विचारत सर दुसरा प्रश्न विचारत दुसरा प्रश्न विचारा तुमचा यू हॅव जस्ट सेड अबाउट you cited 1978 आणि rules 1980 of Goa ancient monument and archaeological sites. Okay, these were made in this legislative assembly itself. Now this rule of yours, the definition of ancient monument in the said act is any structure, erection or monument or any tumulus or place of interment or ant, rock or rock sculpture. Okay, inscription or monolith which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for 100 years. Yes. Not less than 100 years. Because now this act, why can't you amend it? What stops you from amending this? Last time, Speaker sir, okay, I have told you. Boss, I'll answer. I'll answer your first question. Boss. Opposition leader, तुम्ही पिन पॉइंट तुम्ही जर I'm asking you specific. Ask me one by one question. You सगळे क्वेश्चन एका बरोबर करनाका 7 जण आन्सर करपाचे आसात or to get or to act. हांव पयलीं सांगता फर्स्ट क्वेश्चन that you have raised, why can't you include it? आणि मंत्री will explain you. मंत्री प्रश्न विचारून द्या डिस्टर्ब करतो प्रश्न विचारून द्या प्रश्न विचारता तो 10 प्रश्न एक बरोबर घेता बिकॉज सर मागीर म्हणटा आपल्याला एकच प्रश्न म्हणून जे मुगेलो क्वेश्चन आहा he has cited an act. Speaker sir, he has cited an act. He has basically cited an act. Mugelo prashna jo ha, jo chief with regards to example, will you amend this act? Yeah, address to speaker. Speaker sir, दुसरे मुखेलमंत्री पड सांगता हे प्रायव्हेट चिफ्टना पड तू सांगता 2010 तेजे रिफर्बिशमेंट जाल्ले. Check your data properly. Number 2, Speaker sir, ये चिफ्टनाचे आमी प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन घाल्लेले and it was I had moved it and it was unanimously resolved in this house. I moved it. That was the first private members resolution that was moved. आणि Speaker sir, जे historical म्हाका उत्तर दिवपाक जाय हांव कित्याक सांगता Speaker sir, when there is commode, there are drunkards people around and all this thing happening. आता तो पड सांगता हांव कित्याक पयलीं गेल का म्हणून आतां थिंगा चिफ्टना दीस म्हाका राती फोन येयलो की जे वचोय Speaker प्रश्न सांग न्ही म्हाका लेट मी आन्सर युअर क्वेश्चन नॉट युअर ग्रीव्हन्सेस की मुखेलमंत्री तुय आमकां बाबा मातशें जबाब दी थिंगा चिफ्टन 2 वर्सां तूं येयल ना तुवें सांगलोलें तें रिफर्बिश कोता आतां गेल ते हिंगा म्हाका राती फोन येयले की सगळे मुखेलमंत्री गेले फोटो दिसताय मुखेलमंत्री चिफ्टन जाल काय म्हणून चोय Chieftain photo na, it is okay, you have a right as chief minister, but also je chieftain hai, they had to also be there. You please give me an answer, honorable chief minister. जो प्रश्न विचारता का प्रश्न मुगेलो जो मुख्यमंत्री म्हाका जबाब दिवपाक जाय की हे जे historic places last time you said you would notify. Will you amend the act and also with regards to chieftain हे refurbishment जातले ओ जावपा ना? Speaker sir, मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय यांनी त्या कायद्याच्या अंदर कित्याक हाडूंक शकना त्यांनी आझाद मैदान आसतलें लोहिया मैदान आसतलें
परत जर अमेंड केलें न्ही जाल्यार मागीर थंयसर जे आझाद मैदानाचेर वचून जे आंदोलन करता पळय न्ही ते परत मागीर तो वयतलो पयलें आतां हें बंद केलें म्हणटलो. ना ते you allow that, you can amend it in that way. Why can't you amend it? अरे yes, बसून घ्या. Opposition leader बसून घ्या, पहिले आन्सर करू दे. स्पीकर सर, तो दोन्ही उलयता. त्यांनी आपल्या आर्किओलॉजिकल एक्टाच्या नुसार क्लियर कट सांगले 100 वर्सां जाल्या उपरांत ती वास्तू जी आमच्या एक्टाच्या अंडर ऐक मरे फुडले आणि ते जर आता एक्टाच्या अंडर आपल्या हाडले तर तुमकां आंदोलन करूंक मेळचें ना. तूं कित कोतलो टू गेट इट? व्हॉट डू यू हॅव? मान्य सदस्य म्हाका उतर दिल्ले लास्ट सेशन. ऑपोजिशन लीडर यू विल ब्रिंग दिस कंप्लीट करपाक दे, आन्सर कंप्लीट करपाक दे. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तुवें म्हाका गेले ते पुसा उतर दिलें की यू वूड नोटिफाय दिस इज वर्बेटिन चेक कराय. Even minister said, you said, speaker. And the what rule will you do it? Opposition leader, Shri ऐकून घे. It comes under the home department. हांव ताका कळपा खातीर म्हणून सांगता, म्हज्याच सरकारान फाटल्या 5 वर्सांक आतां पर्यंत हिरवे गुरुजीचें स्मारक आसतलें, शेषनाथ पाडेकर हांचें स्मारक आसतलें, पत्रादेवीचें स्मारक आसतलें, पिंटोंचो बंड आसतलो, राणेंचो बंड आसतलो किंवा ते कुंकळेचें स्मारक आसतलें. ही नोटिफाय करून ताका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम म्हज्याच सरकारांत केलां. ही ऑलरेडी जी आहा भितरली पळय न्ही ही ऑलमोस्ट कार कंप्लीटूय जाली. आतां कुंकळेचो जो स्मारक आसा म्हणजे चिफ्टन स्मारक जो आसा पळय न्ही हो तो म्हणटा ओके ताच्या खातीर ताणें आतांच म्हणजे लेटर धाडला. स्पीकर सर, थंयसरली जागा जी आसा ती खूब लिमिटेड जागा आशिल्ली. तेणी एक्झॅक्टली फुडल्या हाज्या पयलीं PWD कडल्यान हांव जो ब्युटिफिकेशन धाड PWD तुगे इंजिनियर येयलो चॅक करपाक कांय जायना. हे ऑर्सा होण तूं स्पीकर सर ताका जो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय तो प्रोसिजर फॉलो करून ताका ज्या पद्दतीन थंयसर युरीक जाय तशें न्ही ते ज्या 16 महानायक सोळ जायचो हें कितें CM सोळ जात दिसती पण तुझ बारा इतले स्पीकर सर आता ताका सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर 16 शूर स्पीकर सर मुख्यमंत्री आन्सर दिंदी स्पीकर सर अपमान करता ऐका सर हे जंग न्हू अपमान करता सेनापती माझे बोसपालाय मुख्यमंत्री आन्सर दिंदी. स्पीकर सर ताका सांग त्या 16 महानायकाचो खरो सन्मान जर कोणी केलो आसत जाल्यार तो आमच्या सरकारान केलो. रिफर्बिश केन्ना करतलो? रिफर्बिश करता पयले फावटी ताका सर्टिफिकेट ऑफ द ऑनर तांच्या फॅमिली मेंबर. आय एम नॉट सेइंग दॅट यू हॅव नॉट डन इट. I am saying when will you refurbish आणि हे 60 वर्सां कांयच करून नासले सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. अरे 2010 ते रिफर्बिश आम केल्ले 2010 आमी रिफर्बिश केल्ले. मुख्यमंत्री बाब तू ते दुसरे हिस्टॉरिकल प्लेसेस आता अंडर योर होम केन्ना तू करतो? यस सिरियल बसून सर ते काम जे आसा पळय न्हू ते फुडल्या वर्साच्या पयलीं कंप्लीट करपाक लायता बट ते आमच्या ऑलरेडी ताका कळपाक जाय म्हणून युरी सांगता म्हणून न्ही ते ऑलरेडी डिसायडेड आसा. डिसायडेड बरें जाचे युरी करता. स्पीकर हिस्टॉरिक प्लेसेसाचे जबाब दिला होम डिपार्टमेंटाचे. हिस्टॉरिक प्लेसीस ताका सांगला हांवें जो होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर ताका वेगळें नोटिफिकेशन करपाचें ते वेगळें नोटिफाय करता. केन्ना कितू टायम बाउंड सांग म्हाका. टायम बाउंड प्रोसिजरल टायम कंप्लीट जाल्या उपरांत नेक्स्ट 2-3 months you will do it. Honorable Minister, Honorable Chief, don't point of order. I would like to request you to ensure that no photos are brought into the house. Why? We have to get. We were told not to get papers. Why this is the convention of this house. Prior permission should be. You require prior permission of the speaker. बरे मुख्यमंत्री मातशे ते जबाब दी ते प्रोसिजर कोतो मतो हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स. सर हांवें ताका परत एकदा सांगला हांवें प्रोसिजराक जितको टायम लागता तितको सपोज तांकां जर 1-2 महिने लागता आसत जाल्यार विदिन दॅट 2 months ते नोटिफाय करपाक जाय पब्लीश करचें पडटा ते करून हांव नोटिफाय करपाक लायता. हिस्टॉरिकल